भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्या ह्या संवसाराचे आशेक लागून देमास म्हाका सोडून थेसलोनिकेक गेलो. क्रेसेन्स गालेसियाक गेला आनी तीत दाल्मासियेक. एकलोच लूक म्हजे सुरशी आसा. मार्कूक तुजे बराबर घेवन ये, कित्याक तो म्हज्या वावरांत भोव आदाराचो. तिकिकुसाक हांवें एफेसाक धाडला. त्रोसांत कार्पुसा कडेन पांगुरचें दवरून आयला तें येतासतना हाड. तशींच पुस्तकां, मुद्दम करून चोर्म पोत्रां. आलेक्सांद्र कांचारान म्हाका खूब वायट केलां. ताच्या कर्तुबा प्रमाणे देव ताका फारीक करतलो. तुंय ताची वाट सोड, कित्याक आमचे शिकोवणेचेर तो एकदमूच आड गेला. म्हजो पयलो प्रतिवाद जालो तेन्ना कोणेंच म्हाका तेंको दिलो ना, पूण सगळ्यांनी म्हाका सांडलो. हें तांकां बुजोना जावं, पूण म्हजे उद्देशी शुभवर्तमानाची पूर्ण परगोटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी घोटाय दिली आनी शिवांच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. तुमी रचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्तीं कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हळ्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोखता. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खोऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पराक जय जय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब, पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लाणक्यां मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षें ओ भुती ओ वांडो व्हरूं नाकान आनी वाटेर कोणाकूच हुडकी नाकान. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलींच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर
वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घोराघोरी भोवू नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सोरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बोरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.